टॅक्सी एग्रिगेटर गायडलाईन रद्द करच्यो म्हूण टॅक्सीकार आमदार मंत्र्यांची भेट घेत आसात. आता काँग्रेसीच्या आमदारांक मेळ्ळाय. काँग्रेसीचो टॅक्सीकारांक तेंको गायडलाईन सरकारान रद्द करच्यो म्हूण काँग्रेस मागता. टॅक्सीवाले हे आमचे अम्बेसेडर, खास करून टुरिझमाच्या अम्बेसेडर. नॉट नाव, मच बिफोर देन वी वर बॉर्न, मच बिफोर देन मे बी आय वॉज बॉर्न. दे आर ट्रेडिशनल टॅक्सी ओनर्स. दिस ट्रेड has been carried forward. This government has failed with regards to the tourism policy, with implementation. या सरकाराक हांव सांगपाक सोदतां की आज आमी आमचे काँग्रेसाचे आमदार, पार्टीचे अध्यक्ष, आमी सगळे when we discussed, we have decided gazette notification needs to be scrapped first, and whatever steps are to be taken, we are with the taxi owners. Congress party as a whole will stand by them, but technology not at putting their interest behind. जे पळय गॅजेट काडला न्हू ते आमी सगळ्या आमदारांक मेळटा, तुमी सदांच हाडटा ते. म्हणून सरान आमकां आयज आपयल्लें की तुमी येया. आमचे तिनूय आमदार, दोगूय आमदार म्हणून 3 आमदार आसले, तिगूय आमदार आसले, ते डिस्कशन करता. ते डिस्कशन आमचें जालां, तेचें बरें फेवरेबल डिस्कशन जालां. सरान सांगलां आपूण जाता तितलें ते स्क्रॅप करपाक करता. इतलेंच तेजेर आसा. GCCIन एग्रिगेटराक तेंको दिला. सगळ्यांक संधी मेळपाक जाय. गोंयकारांकूय संद मेळपाक जाय म्हूण GCCIचो अध्यक्ष श्रीनिवास देपो उलयलो. GCCI we have already issued a statement आणि आम्ही पहिलीपासून सांगी की इवन बिझनेसाक देर हॅज टू बी म्हणजे प्रत्येकाक चान्स मेळपा जाय म्हणून. आणि आमचे टॅक्सी ड्रायव्हरांक हांगा गोंयकार पळय आसा, दे शूड ऑल्सो गेट अ चान्स. वर्ल्ड ओवर जर तर एग्रिगेटर चालू आसा, कॅब एग्रिगेटर, गोंयाच कित्याक ना काय म्हणून. बॉम्बे आसा, दिल्लीक आसा, राजस्थानाक आसा, सगळ्याक आसा. एसोचॅमान एग्रिगेटर जाय म्हूण जाहीर केला. टॅक्नॉलॉजीचो उपेग करप म्हत्वाचें. डिजिटलायझेशन जावपाची गरज आशिल्ली. एसोचॅमाचो को चेअरमॅन सागर साळगांवकाराची माहिती. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.